नमस्कार. आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जितभाई यारोलकर यांचे कौतुक करपाचें म्हटल्यार ते सारकेच कमी आसा. आणि हांव अशें सांगूंक सोदता की भाई आमकां खूब सपोर्ट करता. मेन म्हटल्यार आमच्या पंचायतीक सपोर्ट करता. भाईचो आमकां असोच सपोर्ट आसचो आणि भाईन अशीच बरी बरी कामां करपाचीं आमकां पंचायतीक घेवन. थँक्यू. देव बरें करूं. आयज आमकां खरेंच उमेद भरता, कित्याक जितले फावटी आमी जीत सराक आमी सांगला आमच्या इगोर्जीच्या कामाक लागून जावं आनी कितें लागून तेणें व्हडे क्वेश्चन आमकां ना म्हणूंक ना हय म्हटलां. ती तेजी अपुरबायेन आमकां इतलो मोग आमकां दिता. जितलो आमी ताका मोग दिता तितलो तो आमकां ताचो मोग आमकां दितलो. आयज आमकां तो अंडर केबलिंग वायर हें करपाक आमकां हेल्प केला. फुडाराक पासून ताणें आमकां सांगलां कितें हेल्प जावं जाल्यार व्हडे क्वेश्चन आपल्या दारार येवन तुमी आमकां सांगचें म्हणून आपूण तुमकां आदार करतलो. देखून हांव फादरीच्या नांवान आनी आमच्या कमिटीच्या नांवान आनी वाड्याकारांच्या आनी गांवच्या नांवान जीत सराक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. हो तो फुडें वयचो आनी आमकां भेदभाव करिनासतना एकचार करनासतना सगळे एकवटान घेवन सदांच आमचे मांद्रेचे उदरगत आनी गांवची उदरगत तुवें करची. आनी कांय उलयना. ऑलरेडी आमच्या पावलू बाबान आमची भावना तुमकां सांगल्या. सर आनीक एक फावट देव बरें करूं म्हणटा आमच्या उल्याक पाळो दिलो आनी जें कितें भासावणी दिल्ली ताणें आपूण करतलो म्हणून तें शार्ती पावयलें. आनी आनीकूय ताणें आमकां आश्वासन दिलां तुजें कितें आसा आमी मुखार आसा. सो आमचें केन्ना उतर ताणें भायर बुडोवंक ना. ते खातीर आमी आनीक एक फावट आमच्या सराक देव बरें करूं म्हणटा. तर आयज आमी केरी गांवांत आहात आनी हांगासर खरीच चर्ची कडल्यान जे वायर्स गेल्ले LT लायनीचे ते खरेंच गरजेचे आसले की अंडर केबलिंग करपाचे. आनी फादरीचो रिक्वेस्ट आसलो कित्याक खुबशे लोक हांगाच्यान ट्रॅव्हल करतात पूण ताका लागून ते LT लायनीक लागून प्रॉब्लम आसलेलो. सो त्यांच्या रिक्वेस्टाचेर आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान इमिजिएटली एस्टिमेट करून टेंडरी फ्लोट करून तो वर्क ऑर्डरी दिवन कॉन्ट्रॅक्टराक आयज फावंडेशन स्टोन घालून आमी सुरवातूय केल्ली आहात. टोटल कॉस्ट हा 4,60,000 जो अंडर केबलिंग मेन रोड टू चर्च मेरेन जातलो. आनी डिपार्टमेंटाकूय थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी स्पीड अप करून इतले फास्ट काम केलें म्हणून. अशेंच वेरियस एरियाज आहात. आतां अंडर केबलिंग आमी एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीन घेतलेले आहात. आतां उरलेले फक्त आहात ते पाली आनी केरी उरलेले. तो ऑलरेडी टेंडर सगळं एस्टिमेट बीन करून ऑलरेडी टेंडर फायनान्शियल अप्रुवलाक आहात. तो ऑलमोस्ट 22 क्रोजाचो दोनूय विलेजींक हे अंडर केबलिंग जातले. सो अंडर केबलिंग जातले आंध्रे आनी मोर्जी जाले तशें जावचें ना. जे अंडर केबलिंग खणचें ना डायरेक्टली अंडर केबलिंग आमी करून घेतले कित्याक लोकांक त्रास जावंक जायना म्हणून ते आमी प्रिकॉशन घेतलेले आहा. सो टोटल जो 11 KVची लायन आहा ती अंडर केबलिंग जातली. सो केरी गांवान आनी पालये गांवान हो प्रॉब्लम जो वोल्टेजीचो फ्लक्च्युएशन प्रॉब्लम आहा तो फेस जावचो ना. सो आमी वेरियस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा तर्फे वेरियस कामां हातीन घेतलेली आहा. फोर आर्म्स कितलेशेच गरजे म्हणजे मेन स्पॉटाचे फोर आर्म्स आहात. तेव्हा 120 फोर आर्म्स आमी एस्टिमेट करून पुटअप केला. ते बेगिनात बेगीन बाय डिसेंबर आमी पुटअप करून ते घालपाक सुरवात करतले. सो सगळे धन्यवाद म्हणटा आमच्या पावर मिनिस्टराक की ते आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक फूल फ्लॅश सपोर्ट करतात, हेल्प करतात आनी बेगिना बेगीन आमचे प्रोजेक्ट्स जे आहात ते कंप्लीट करपाक तेंच्यांनी हातीन घेतले.